मोर्चा हाडून काम जायना। विरोधी पक्ष फकत उदरगतीच्या नावान मोर्चा काढून राजकारण करता अशी खर टिका मंत्री तसेच आमदार रमेश तवडकरान विरोधकांचेर केल्या। पावस लागीं पावतकीच जायते बेबे आवाज करपाक लागता तशेंच सध्या विरोधकांचे सुरू आसा। मात ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिनासतना उदरगतीचे काम चालूच दवरलां अशें तवडकार काणकोणच्या नुस्तें बाजार प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार उलयतालो। काणकोणां सुरू आशिल्ली उदरगतीची कामां पळोवपा खातीर विरोधकांनी दोळ्यार बांदिल्ली पट्टी काडपाची गरज आसा अशें दक्षिण गोवा जिल्लो वांगडी अजय लोलयेकाराचें म्हणणें। काणकोण फिश मार्केट हो विषय जवळजवळ 3-4 वर्सांनी जे आणि विशेष करून बागी समाजाचे अध्यक्ष आणि बागी समाजाचे आमचे वडील असायचे आता हल्लीच्या काळात आपल्याला नुसते आता बदल पण पयल्या वेळेला वाटालो त्या वेळेस ती काय बऱ्याच समस्या आणि त्यानंतर आम्ही लक्षात घ्यायला की त्या जी घाण्यात आलं त्यामुळे मार्केटात बसवलं आणि याची आता त्रास म्हाकाय नाही आता सगळं करतात की ते निरंगा बसवलं जे जे आम्ही सगळं करतात आणि ही जी कमतरता करतात आणि ती भरून काढतात प्रस्ताव हो 1-2 वर्षांनी दिवसा फाटल्या 3-4 वर्षांचा प्रस्ताव आसा आणि हो प्रस्ताव पुढे वचपाचो प्रयत्न केलो आणि त्याचा उशीर त्या खातीर जालो आमकां खबर आसा की 2 टेंडरांना कोणीच कोण करूना बरोबर 2 टेंडर जाले कोण करूना आणि मागीर तिसरे फावट त्या मार्केटाची परिस्थिती वेगळी जाय जाल्यार भयंकर कठीण आसा आनी तर हाका कोणाक वापरपाकूच जाय आनी तिसरी फावट वोट केली आनी आज आमी ताजें फावंडेशन सुरू म्हाका सादांचे शंकरराव म्हणटालो 7 दिसां पयलीं एक चांडा चौकडी आयली 7 दिसां मार्केट जाता 7 दिसां मार्केट जाता खरे वर्ष सात महिन्यांनी 4 वर्ष झाले हांव आमदार असून म्हाका सतत पाठपुरावा म्हाका 4 वर्सांक शक्य जालें ना आनी 7 दिसां जाता आनी आमचा आज आमी ही इलेक्शन डेडिकेशन त्यामुळे आम्ही जे काम करतात अत्यंत प्रामाणिकपणे सत्य असे कुठले भूपाले भूपत राहून काय फरक पडणार पडता काम करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत।